Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. या प्रेस कॉन्फरन्सात सगळ्यांचे स्वागत करता. आमची 15 तारखे या महिन्याचे आम्ही एक फेलिटेशन प्रोग्राम दवरला. आमचो गोमंतक बहुजन महासंघ म्हणून आमचो जवळजवळ 2015 आम्ही रजिस्टर केल्लो आणि आज 7 वर्सां सुमार आमच्या गोमंतक बहुजन महासंघाक जाता. तुमचे कडेन येवपाचें कारण म्हणजे आमचे बहुजन समाजाचे जवळजवळ 12 MLAs आयज निवडून येयले आणि तितूंतले जवळजवळ 5 जाण आमचे मंत्री जाले. गोमंतक बहुजन समाजान ठरयलें की ह्या लोकांक आमच्या समाजांच्यान ते निवडून येयल्या तांकां एक कळीत करपाक आनी तेंच्यांनी आमची वळख करपाक लागून आमी हो तेंचो सत्कार सुवाळो दवरला. आनी तितूनच आमच्यो थोड्योश्यो मागण्यो आसा त्यो तेंच्या थ्रू आमच्या मुख्यमंत्र्या पर्यंत आणि बाकीच्या सगळ्या मंत्र्या पर्यंत पावोवपाची आमची जबाबदारी जापसालकाय आसा. हेका लागून हे प्रेस कॉन्फरन्स दवरला आणि तुमच्या मार्फत हे सगळे आमच्या बहुजन समाजाक कळपाक जाय म्हणून हे प्रेस कॉन्फरन्स हांगासर तुमकां सगळ्यांक आपोवन आणि आमचे सगळ्यांचे इंट्रोडक्शन करपाक लागून तुमचे कडेन आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स मागला. आयज आमच्यातले 5 जाण मंत्री आणि एकटो आमचो स्पीकर म्हणजे अशें आमचे 6 जाणांक मानाचे स्थान मेळिल्लें आसा. आणि हे जाता कित्याक सांग आमी सदांच म्हणटा बहुजन समाजाक कांयच हांगासर हें जायना, वाव मेळना. थोड्योश्योच आमी मागण्योय केल्ल्यो आसा. आमी प्रेस नोट काडलेलो आहा. हो सगळो प्रेस नोट तुमच्या पर्यंत आमी पावयतले आणि हितूंतल्यो थोड्योश्योच गोश्टी हांव वाचतां. आमकां सगळ्यांत पयलें आमी मागलात आमचे SC आणि ST आणि आमच्या OBCच्या हेच्या प्रमाणे आमकां आंबेडकर भवन म्हणून आमकां जावपाक जाय आणि आमच्या त्या मंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी आमकां प्रॉमिस केला की आंबेडकर भवन बांदपाक लागून आमी रोखडेच आमकां दितले म्हणून. मागीर आमकां रिजर्वेशन जाय ST समाजाक आणि तो ST समाजाचो पयलींच्यान आमचो डिमांड आसा आणि आमी मागत आहा आणि ते थोडे फावट तेंगेले स्ट्रायकूय केलो, हंगर स्ट्रायकूय केल्लो आणि आमचे गोमंतक बहुजन महासंघाच्या वतीन एक मागणी आहा की ST समाजाक असेंब्लीन रिजर्वेशन दवरचें म्हणून. आणि आमकां गोमंतक बहुजन समाजाक आमचे कडेन आयजूय ऑफिस ना. आमी सरकारा कडेन मागणी करूंक सोदता एक आमकां ऑफिस म्हणून आमकां तेंच्यांनी दिवचें आणि आमकां आमचो बाब गोविंद गावडे फाटलेपण मिनिस्टर आसलो, आतांय तो मिनिस्टर आहा, तेणें आमकां ते मागून दितलो आणि मुख्यमंत्र्यान आमकां दितो म्हणून सांगलां. तेचोय बी आमी तांकां जाणीव करपाक लायता आणि आमी तेजे कडेन मागपाक सोदता. आणि जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे JMCन आमकां रिजर्वेशन गेले फावट सेमान सांगलेलें आपूण दवरतलो म्हणून, पूण थोडेशेच विघ्न संतोशी लोक म्हणटा हांव तेंच्यांनी कोर्टान वचून आणि आमकां मेळचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी डिमांड केल्लो. पूण आख्खे ऑल ओव्हर इंडिया त्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनाकूय बी रिजर्वेशन मेळटा. ते परत आमी एकदम आमच्या सरकाराक आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याक आणि बाकीच्या मंत्र्याक उगडास करून दिता की तेय बी आमकां रिजर्वेशन हांगासर JMCन आमकां दवरचें म्हणून फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएशन तेजोय आमी डिमांड केला. आणि जे आमकां व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आसा हे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणटा पळय ते कंप्लिटली हे बहुजन समाजाक लागून आसूंक जाय. बहुजन समाजाचे सगळे ज्यो स्किमी आसता गोवा गव्हर्मेंटाच्या तश्योच सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो हे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या थ्रूच जाता आणि ताका एक कॅपेबल मिनिस्टर आणि हो बरो मिनिस्टर जो काम करपी मिनिस्टर हो आमकां आमच्या बहुजन समाजाचोच दिवचो. हो एक आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो डिमांड आसतलो. तोय आमी आतां परवा फेलिटेशन आसतलें तेन्ना CM आसतलो, बाकीचे मिनिस्टरूय आसतले आणि आमचो गव्हर्नरूय आसतलो आमच्या बरोबर. त्या वेळाचेर आमी तांकां सांगूंक सोदता की हे सोशल वेलफेअर जे आमचो पोर्टफोलियो आहा तो बहुजन समाजाच्याच मनशाक दिवचो आणि ज्यो आमच्यो स्किमी आहा इवन अटल आसरा पासून ती स्कीम आहा ती सुटसुटीत जावपाक जाय. 114 फॉर्मूच जाय ते तुझ्याच नांवार आसपाक जाय. अशें म्हणजे थोड्यो किटकिटी जाता भाटकाराक लागून टेनंटाक लागून ते 114 थोड्याचे ना आणि खरेलीच कोणाक गरज आसा ताका ते घर बांदपाक गावना. हेका लागून आमचो एक डिमांड आसतलो हाऊस टॅक्स जेचे कडेन आसता तेका पासून ते दिवचे आणि हो ती सुटसुटीत योजना करची. हेका लागूनय बी आमचो सरकारा कडेन डिमांड आसतलो आणि ते 114 काडून हाऊस टॅक्साच्या हेजेर कोणाक आहा ताका ते घर बांदपाक दिवचें.
ताका आधार दिवचो, ताका सबसिडी दिवची, हो आमचो डिमांड आसतलो. आणि एक प्रामुख्यान त्या वेळाचेर आमचे मंत्री आणि आमदार म्हणटाले जे कोणा कडेन आमच्यो लोन्स घेतल्या हे आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांच्यान SC OBC कॉर्पोरेशनांचेर ते लोकां कडेन थोड्या कडेन पावोवपाक जायना, फारीक करपाक जायना. आनी ह्या कोविडच्या काळान तर लोकां कडेन जायना म्हणजे साप जायना. ते जाता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड्स हाडून गोवा गव्हर्मेंटाचे माफ करचे अशेंय म्हणून आमचो एक डिमांड आसतलो. तोय डिमांड आमी तेंचे फुड्यान दवरूंक सोदतात. अश्यो विविध येवजणा ह्यो आसा त्यो ह्या फेलिटेशनाच्या निमतान आनी तांकां हे आमदार आनी मंत्री तेंचे पर्यंत पावपाक जाय. ताका लागून आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटूय बी आसा तेय बी आमचे ST समाजाक लागून आनी तेंच्या बारीक लोकांच्या खातीर खूब वावुरता. आनी ते वेलफेअर डिपार्टमेंट शूड बी गिवन ST मिनिस्टर्स. आनी ते ST मिनिस्टर कोण आहा तेकाच दिवची, ट्रायबल आसा पळय ते. तोय आमचो एक डिमांड आसतलो. अशे आमचे जवळ जवळ 7-8 डिमांड आहा. ते डिमांड तेंचे कडेन दवरता. आनी आमच्या लोकां खातीर ह्या मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी वावुरपाक जाय. आनी हेंचो आमी दुसरो आहा तो योग्य तेंचो आमी फेलिटेशन करूंक सोदता. गोमंतक बहुजन समाज तुमचो उगडास करता, तुम्ही बी आमचो उगडास करचो आनी ह्या बारीक लोकांचो ह्या लोकांनी उगडास करपाक जाय. अध्यक्ष बाब अनिल होबळे यांचे प्रेस कॉन्फरन्सचो उद्देश सांगलो. हो जो 15 तारखेक आमी 12 ST SC OBCचो सत्कार करपाचो आसा जो रवींद्र भवन राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा 4 वरांचेर जावपाचो आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाक गोंयचे गव्हर्नर हिज एक्सलन्सीज PS श्रीधरन पिल्लाय हांकां आमी प्रमुख पाहुणे म्हणून आपयल्ले आसात. गोंयचे चीफ मिनिस्टर जे आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आसतले, बाकीचे आमचे सगळे पदाधिकारी आसतले. सो ST SC OBC ही जर आमी पर्सेंटेज वायज रिजर्वेशन पळयलें जाल्यार गोंयाक 41% आसा. आनी आज जे हे 12 आमदार आसात 40तले 12 हे 30% रिप्रेझेंटेशन हे एसेंब्लीत ते करतात. आता हो उद्देश जसो आमचो अध्यक्षान सांगला की खंयच्याय एका जातीचेर पॉलिटिक्स चलना, पण नक्कीच ह्या 12 आमचे आमदार आसात, मंत्री आसात, सभापती आसात, ह्या लोकांक गोंयचे खातीर काम करची, गोंया खातीर काम करपाक तांकां स्फूर्ती मेळची. आनी त्याच बरोबर ज्या घटकांतल्यान ज्या सामान्य लोकांतल्यान ते निवडून येयल्ले आसात त्या सामान्य लोकांचे जे अनेक आज पेंडींग जे आमचे प्रश्न आसात तेजी वाच्यता तेजी तुमच्या मुखार प्रेसा मुखार आमच्या अध्यक्षान दवरले आसात. ह्या प्रश्ना कडेन ताणें गांभीर्यान विचार करचो. हांगा आमचे नो पॉलिटिक्स. हांगा जे 12 आमदार जे आसात, कांय मंत्री आसात, ते ऑल पार्टी आसात. तातूंत BJPचे आसात, काँग्रेसचे आसात, RG आसा, बाकीचे पार्टीचे आसात. पण बहुजन महासंघांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसा. आनी म्हणून बहुजन महासंघ तेंचे कडच्यान अपेक्षा दवरता की हे जे सप्रेस गोंयचे विकट सेक्शन आसात तांचे खातीर तेंच्या काळजा भितर एक स्पेशल कॉर्नर आसचो. आमदार हो खंयच्या एका खंयच्या समाजाचो नासता, एका जाती धर्माचो नासता, हें आमकां खबर आसा. पण निश्चितच गोंय बरोबर काम करता आसता मंत्री म्हटल्यार की सबंद गोंयचो तो मंत्री आसता. तरी पण एक ह्या आमच्या संघा कडेन तांकां सॉफ्ट कॉर्नर आसचो. आमचे कांय जे प्रश्न आसात ते विधानसभे भायर किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन निगडीत आसात. हे 12 जाणांचो आनी मुख्यमंत्री गव्हर्नराचो तांणी सहकार घेवन आमचो बी आवाज बुलंद करचो ही आमची अपेक्षा आसा. कोण हे आमचे आमदार आसात तांची नांवां तुमकां मेळटली, तो वाचून दाखयता. ह्या लिस्टा भितर आमी जे आपयल्ले आसा, इन्वायट केल्ले आसात बाब रवी नायक जे गोंयचे मुख्यमंत्री जावन गेले, खासदार जावन गेले, ते आज मंत्री म्हणून आसात. बाब सुभाष शिरोडकर हे आदले मंत्री, आतांय मंत्री आसात. बाब गोविंद गावडे हे पयलींचे मंत्री आनी आतांचे मंत्री. रमेश तवडकर हे पयले मंत्री आनी आतांचे सभापती आसात. निळकंठ हळर्णकर हे आतां मंत्री जाल्ले आसात. गणेश गांवकर हे माजी आमदार आसात, आतां बी आमदार आसात. एंथनी वाज हे आमचे ऑर्गनायझेशनांतलेच एक भाव आसात, ऑफिस बेर आसात. ते कुट्टाच्यान आमदार जाल्ले आसात. प्रेमेंद्र शेठ हे पयलेच फावटी मयेंच्यान आयिल्ले आसात. मागीर जीत आरुलकर हे नवे आमदार आसात. संकल्प आमोणकर हे वास्कोच्यान आयिल्ले आसात, मार्मोगांव कॉन्स्टिट्युन्सींतले ते नवे आमदार आसात. प्रवीण आर्लेकर
हे पेडणेच्यान आमदार आसात आनी विरेश बोरकर हे सांत आंद्रेच्यान आसात. अशे 12 जाणांचो हे सत्कार आमचे मंत्री जे आसात, सभापती आसात, हांचो गव्हर्नर सत्कार करतलो. बाकीचे आमदार आसात ते डॉक्टर प्रमोद मुख्यमंत्री करतले. सो म्हणून आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान सगळ्या गोंयच्या जनरल आनी ह्या जे घटक आसात ओबीसी, एसटी, एससी प्रामुख्यान ह्या समाजातल्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम हजर रावचे, हजारोच्या संख्येने उपस्थित रावचे, महिलांनी येवचे, युवकांनी येवचे. कारण हो कार्यक्रम तुमचो आसा. हो गोमंतक बहुजन महासंघ फुडें व्हरपाक जाय. त्या गोमंतक बहुजन महासंघाक एक आनीक मोठे तरेचे स्वरूप प्राप्त जावपाक जाय. आनी म्हणून आमी कमिटीन सुद्दां ठरयलेलें आसा हेजे फुडें आगामी काळांत प्रत्येक तालुक्याचेर जो विस्तार आसतलो. सुरवातीक जे गेस्ट येवचे पयलीं एक बऱ्यापैकी आमचे तिनाक बरोबर कल्चरल प्रोग्राम सुरवात जातलो आनी गेस्ट आयल्या नंतर बाकीचो आमचो सत्काराचो कार्यक्रम आसतलो. म्हणून सबंद गोंयच्या पेडणे धरून ते काणकोणच्या ह्या समाजातल्या अन्य समाजातल्या जे समाज सोशल वर्क करपी आसात त्या सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक उत्स्फूर्त पाठिंबा दिवचो, मोठे संख्येन हजर रावचे अशें आमी महासंघाच्या वतीन आवाहन करतात. तारीख 15, वेळ आसा 3 वरां आनी स्थळ आसा राजीव कला मंदिर फोंडा.